Just imagine. Dishcow dum 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 dum. Dishcow dum dum. विसावा तुमचे स्वागत इश्टानो. मित्रांनो, सध्या एंट्री टॅक्स लायला म्हणून गोंयान भाजी येवपाक मातशें कठीण जाला. पण भाजी येता, भाजी टायम टू टायम येता, कांयच प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम जाला तो बीफ मेळपाचो. सद्याक गोवा मीट कॉम्प्लेक्स असाण बनला सारकें. अशें सगळे ते कावंटर, ते सुरयो, ते अशे हत्यारां सगळीं अशी एकावडीशी पडल्या आनी सामकी अशी जांग काय ना मरे. हाली तुजें काय कोयत्या बरें मरे. आदोळे तूं कशी काय ना. आनी पाळ गेलो लिवेर अशें चल्लां सद्या. काय कळना हें सरकाराचें आतां कितें म्हणणें आसा तें आमी पळोवया हेजेर. दिपक बाब, सद्याक गोंयान मास मेळना. तुम्ही खंय मास मेळना म्हणून मास एजिटेशन करपाक सोदताले काय कितें अशें आयकलां. बरें तें सोडा. नुस्तें मेळना, भाजी मेळना, आमी जगप कशें, खावप कितें? त्याची चिंता करपाची गरज आसा दिपक बाब, तेजी गरज आसा. एका म्हयन्या उपरांत पयर 2 ट्रक भरून बीफ आयला गोंयान एका म्हयन्या उपरांत. आणि हे खूब कमी आसा. आनी हांव तर कितें दुसरें सांगता तर. हांवूय तेच सांगता न्हू की हें कमी आहा म्हणून. न्हू हें गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लॉसान चलता काय कितें म्हणटा हांव. नाही, लॉसात चलता म्हणल्यार ते प्रोडक्शन ना गोंयांत. बरें, आमची मायनींग एक्टिविटी जी म्हणजे ऑक्टोबरासान बंद आसलेली. सकाळच्यान सुरू जाली. आवाय कसली बंडलां मारता रे. सकाळच्यान स्टार्ट जाली काय मायनींग. कितें रे येदी इतली डायरेक्ट येदी व्हडली बंडलां मारप. बरें, आमच्या वांगडा आतां सद्याचो मिनिस्टर आवर्तान फुरतात. आवर्तान आमकां एक सांग, हे बेळगांवचे लॉरी ट्रान्सपोर्टर्स हे भाजी हाडिना म्हणटा. आमच्यो गोंयच्यो गाडयो ज्यो भाजयो हाडपाक वयतात त्यो पंक्चर करतात. कितें चल्लां हें? आवर्तान अशें चलत रावत आमचें तुका सांगता, आमचें सोड. तुजी स्वता तुजी फेवरेट शेपूची भाजी तुका खावपाक मेळची ना. कारल्यांचें भरीत तुका खावपाक मेळचें ना. To tell you what they are doing is totally wrong. And I, being as a Labour Minister, I will not tolerate such nonsense. And such gundagiri certainly no. And now we have heard that LPG gas cylinder subsidy will be credited in our bank accounts in the month of June. And first North Goa will be the beneficiary. First North Goa. So what you have to say about this? So we should also be given a preference, at least once in South Goa. Once in South Goa? एकदाच साऊथ गोवा. हे लाईफ टाईम न्ही सबसिडी, एकदाच मेळटली ती. ओके, हेकाच खबर नाही तर जरा अजून हांवें आनी खंय तें. बरें, आमी थेट ह्या सगळ्या गजालींचो कारणीभूत जो आसा सुदीन ढवळीकर तेजे कडेन उलोवया. बेश्टें रे कारणीभूत म्हणप तर हरशीं ना रे. म्हाका कितें म्हणपाक. जस्ट इमॅजीन मरे. बरें, इलो सुदीन बाब, हो जो एंट्री टॅक्स आसा पळय, एंट्री टॅक्स जो आसा हो जो सरकारान लायला तो कित्याक लायला? जर तो रेवन्यू कमी आनी कॉन्ट्रोवर्सी चड करपाक लागला जाल्यार कित्याक जाय हो एंट्री टॅक्स? की हो जो एंट्री टॅक्स आसा तो गोंयकारां खातीर आसा. कितें उलयता? अरे हे कितें? आतां तुमी भायली राज्यां सोडून ती एंट्री टॅक्स भरिना म्हणून गोंयकारांकूच आतां एंट्री टॅक्स लावंक पळयतात. बरें, म्हाका सांगा, हो मिकी पाशेको आनी कायतू सिल्वा खंय तुमकां प्रेशरायज करता खंय बीफ सप्लाय बेगोबेग जाग्यार हाडा म्हणून? खरी खबर काय म्हणटा? खरी खबर ती? प्रेशरायज करपाच्या हेचेर तांचो प्रयत्न चल्ला. ते प्रत्येक गोश्टी कडेन आमकां प्रेशरायज करता. ओके, आमकां डावट आसलोच तो. मिकी आनी कायतू प्रेशरायज चालू आहा तेंचे. चीफ मिनिस्टर बी प्रेशरायज जाता तांकां? हो प्रश्न आसा. सारकें, हो तो एक प्रश्न व्हडलो ह्या. टू बी ऑर नॉट टू बी. इश्टानो, नॉर्थ कोरियाचे सध्या घेर पेटला न्हू. आनी ऑन द बॅकड्रॉप ऑफ चायना इन्कर्जन इन इंडिया ते वाडत आसा. आमची इंडिया इतली शादूर जाल्या की तेंच्यांनी आतां आमच्या भारतान आपले पयले न्युक्लियर बॉम्ब टेस्टींग भारतान घडोवन हाडलें. आनी ते खंय गोंयान दाबाळ भांडोळे हांगासर फर्स्ट न्युक्लियर बॉम्ब टेस्टींग घडोवन हाडलें. आनी तेजो मेन इन्चार्ज आसलो PI सिद्धांत शिरोडकर आनी बाकीची टीम आसलेली. पळया कशें करून हाडलें न्युक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग एंड एक्सप्लोजन. डिस्चार्ज केला न्हू सर आमी
सर न्युक्लियर टेस्टिंग दाबाळ भांडोळे ह्या गांवान करपाचे अशें तुमी केन्ना थारायले केन्ना फायनल केले हे On 7th 12 2012 तुमी आमचे चायना इंडियान घुसपाचो प्रयत्न करच्या पयलींच तुमकां ती आयडिया येयलेली आनी तेन्नासून तुमी तयारी सुरू केली. व्हेरी अलर्ट हां, व्हेरी अलर्ट हां, व्हेरी अलर्ट. ओके ह्या न्युक्लियर बॉम्बाचेर म्हाका एक जोक याद जालो. एक दीस एक भुरगो आपल्या आजयेक म्हणपाक लागलो, आजी हांव न्हू व्हडलो जातकूच न्हू हांव एअरफोर्स पायलट जातलो. आनी अशें घेर्र बी जालें न्हू काय हांव न्हू बॉम्बर प्लेन आसता पळय तितून हांव ती घेवन भोंवतलो, हांव वयर वयतलो आनी बॉम्बींग बी करतलो. आजी म्हणपाक लागली, पण बाबा तुजी प्लेन वयरच्यान आमच्या घरा वयरच्यान वयता हें आमकां कशें कळटलें रे. तो भुरगो म्हणपालो, तितून कितें आजी एक बॉम्ब आमच्या घरार उडयता न्हू मागीर तुका कळटलें हांव वयर आहा म्हणून. आजी म्हणपाक लागली, तें कळपाक आमी हांगा खंय आमी मागीर वयरूच आसतलीं न्हू. हें जाता तुका. जस्ट इमॅजिन. ओके इश्टानो आनी एक जोक. सद्या लग्नाचो सिजन नेटान चल्ला. म्हाजो एक फ्रेंड म्हाका म्हणपाक लागलो, परेश फाल्यां म्हाजें लग्न. हांवें म्हटलें अरे बेश मरे मागीर तूं इतलो असो उदास पंकज उदास कित्याक जाला, तूं सारको बरो उत्साहीत आसपाक जाय. तो फ्रेंड म्हणपाक हय रे फाल्यां म्हाजें लग्न पण डॅडी म्हाका व्हरतलो काय ना म्हाका कांय खबर ना. जस्ट इमॅजिन. बरें आनीक म्हाजो आनीक फ्रेंड सॅटर्डे नायट क्लबान एकदां पिवपाक बसलो, भरपूर पिता पिता मदींच व्हडल्यान रडपाक लागलो. हांवें म्हटलें अरे कितें जालें ओगी राव कित्याक रडटा कितें जालां तुजें. तो फ्रेंड म्हाका म्हणपाक लागलो, अरे ज्या चलयेक हांव विसरपा खातीर इतलें पियेता ते चलयेचें नांवूच याद जायना. जस्ट इमॅजिन. ओके तुमकां हांसूंक येता काय खबर ना, म्हाका पण खूब हांसपाक येता म्हाज्याच जोकांचेर. बरं आनी एक जोक. कसाबाक खंय जेलरान म्हळें, कसाब फाल्यां तुका 5 सुमार फाशी तुका फाल्यां 5. तेजेर कसाब खंय हांसपाक लागलो व्हडल्या. जेलर आबूज जालो. जेलरान कसाबाक परत विचारलें, अरे फाल्यां तुका 5 फाशी आनी तूं हांसता असो कितें रे तूं. कसाब म्हणपाक लागलो जेलराक, जेलर साहब कल मुझे 5 बजे फांसी है पर मैं उठता 9 बजे हूँ. कसके जोक जाय न्हू. आनी एक घेया. जस्ट इमॅजिन. एक नवोच एम्प्लॉई ऑफिसान कामाक लागलो. कामाच्या पयल्याच दिसा ताणें तब्बल 12 वरां काम केलीं. तें पळोवन बॉस सामको खूश जालो. शी नवो एम्प्लॉई पयलोच दीस 12 वरां काम केलां. बॉसान एम्प्लॉई कॅबिनान आपयलो आनी विचारलें, अरे तू काल तुजो पयलोच दीस आनी तुवें 12 वरां सुमार काम केलीं कंप्युटरार बसून, खरेंच म्हाका खूब बरें दिसलें. अशें तुवें केलें तरी कितें काल. तो एम्प्लॉई म्हणपाक लागलो, काय ना सर हांव येयलो आनी हांवें पळयलें की कंप्युटराच्या कीबोर्डाचेर ABCD सारकी लायनीन ना खंयच्या खंय आहा. दीसभर बसून ती हांवें सारकी जाग्यार हाडला. आतां ABCD सगळी लायनीन करून दवरल्या. जस्ट इमॅजिन. बरें बॉस आनी एम्प्लॉईज आनी एक तुमकां एक जोक. एक सादोसो भुरगो म्हणजे बरो नितो ग्रॅज्युएट जाल्लो आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्लो, अशें चपचपीत तेल लावन मदसून भांग बी काडपी ते. तो गेलो इंटरव्यू आनी ताणें आपली सगळ्यो फायली दिल्यो बॉसाक. बॉसान ती काडली फायल पयली आनी अरे वा MA केला व्हेरी गुड अरे BA केला शी व्हेरी गुड शी शाबाश. अरे वा SCC सुद्दां केला वा शी व्हेरी इम्प्रेस. तू स्पोर्ट्सांनी बरो आसा. अरे वा येस अरे ही सुद्दां केला तुवें अरे हे बॉस सामको खूश जालो. बॉसान ते एम्प्लॉई विचारलें, बरें तुजें बेस्ट आसा सगळें क्वॉलिफिकेशन म्हाका खूब आवडलें सर, सांग तुका कितें जाय, वॉट यू एक्सपेक्ट, वॉट सॅलरी यू वॉन्ट, वॉट यू वॉन्ट टेल मी. तेजेर तो एम्प्लॉई म्हणपाक लागलो, बॉस म्हाका सॅलरी 1 लाख रुपया म्हाका म्हयन्याक सॅलरी दी आनी एक फ्लॅट दी म्हाका आनी एक गाडी दी म्हाका पुरो. बॉस म्हणपालो, अरे वा तुका 1 लाख रुपया कित्याक, तुका 2 लाख रुपया सॅलरी दिता. एक गाडी कित्याक, तुका 2 गाडयो दिता. बॉस म्हणपालो, तुका 1 फ्लॅट कित्याक, तुका डायरेक्ट 2 फ्लॅट दिता आपूण सुरवातीक. तें आयकून मातसो तो भुरगो मातसो आबूस जालो. तो म्हणपालो, बॉस तुमी फकाणां बी करिना न्हू म्हाजी. बॉस कितें म्हणपाक लागलो, बॉस सुरवात कोणें केल्ली. जस्ट इमॅजिन.
बरें एक बायर आपल्या घोवाक म्हणपा लागली, हे आयकता, हे आयकता आमच्या घरान चोर घुसला आयकता तूं. आनी हो पळय तो किचनान गेला आतां. घोव म्हणपा लागलो अशें, राव तर एक मिनीट हांव पुलिसांक फोन लायता हळूच. बायल म्हणपा लागली मागीर, हे आयक आतां न्हू आतां चोरान फ्रिजाचें दार उगडलें आनी आतां हो पळय तो हांवें केल्लो फ्रायड रायसूय खाता हे पळय न्हू. घोव म्हणपालो तशें जाल्यार पुलिसाक फोन लायना आसूं आनीक मातशें वखदान एम्बुलन्स करून आमी आफोया. मित्रांनो हे जाले आमचे बारीक बारीक जोक्स. एक वेळ मित्रांनो 10 मजल्या वयल्या बिल्डिंगेक 10 मजल्याच्या एका बिल्डिंगेक जर उजो लागलो जाल्यार तितूनसून लोकांक भायर काडप व्हेरी इजी. सारकें रेस्क्यू ते ऑपरेशन बेस्ट इजी. पण एक मनीस जर माडार चडला आनी ताका देंवपाक कळना और तो देंवपाक रेडी ना, ताका माडा वयरसून देंवप सामकें जगांतलें सगळ्यांत व्हडलें कठीण काम. हांव जर फट मारता न्हू जाल्यार बूट घागरी म्हणजे तुमी पळया हेच विज्युअल्स तुमी पळया. आणि मित्रांनो याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन हांगाच सोंपता. मेळया फुडल्या आयतारा 7:30 आनी 9:30 रिपीट जस्ट इमॅजिन. आणि तुमचे कितें फिडबॅक्स आसत जाल्यार म्हाका तुमी मेल करूं शकता features@prudentmedia.in. आणि इतलें सांगून तुमचो इश्ट परेश परब तुमची रजा घेता आणि मेळटा तुमकां फुडल्या विकान. तोपर्यंत देव बरें करूं. हसत रावा, खेळत रावा, बरें रावा. बाय बाय. डिस्क्या डूम 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 डूम. Just imagine. Just imagine.